मेळिल्ले म्हायती प्रमाण शाळेत सुमार 132 विद्यार्थ्यांक एकता शक्ती फाउंडेशनाच्या केंद्रीय रांदचे कुडींतल्यान तयार केल्ले जेवण दिल्ले। त्या वेळार जेवण अळणी आशिल्ल्यान एका विद्यार्थिनीन अतिरिक्त मिठाची मागणी केली। जेवण रांदपी बायलेन चुकून मिठाचो डबो सोडून डिटर्जंट पावडरचो डबो काडून दिलो। हें पळोवन हेर विद्यार्थ्यांनी लेगीत अतिरिक्त मिठाची मागणी केली आनी तांकांय तीच पावडर दिली। थोडेच वेळात चलयांच्या पोटात आनी ताळ्यात त्रास जाता अशी कागाळ केले उपरांत हो सगळो प्रकार उक्ताडार आयलो। शाळा वेवस्थापनान सुरवेक भुरग्यांक उबदार मिठाचें उदक दिवन पयलीं उपचार दिलो आनी उपरांत रोखडीच तांकां भगन बिघा हांगच्या दंत महाविद्यालयांत व्हेली। थंयच्यान तांकां फुडले उपचारा खातीर बिहार शरीफांतल्या सदर हॉस्पिटलांत व्हेले। हे घडणुकेची म्हायती मेळ्ळे उपरांत नालंदा जिल्लो प्रशासन, शिक्षण खात्याचे अधिकारी आनी बिहार मंत्री श्रवण कुमार हॉस्पिटलांत पावले। भुरग्यांचे भलायकेची तपासणी करून फावो ती वैजकी उपचार दिवपाचे निर्देश दोतोरांक दिले। सगळे 24 विद्यार्थी आशिल्ले, 17 चले आनी 17 चलयो आतां पुरायपणान सुरक्षीत आसात आनी तांची भलायकी स्थिर आसा। प्रशासनान अन्न पदार्थांचे नमुने चांचणे खातीर धाडल्यात आनी हे प्रकरणात फुडली चवकशी सुरू आसा। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।